Everyone, all the best and my best wishes. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. समेस्तांक संवसार पाडव्याची हुनहुनीत परबी दिता आनी आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. गुडी उबारून समेस्त गोंयकारांनी मनयलो गुडी पाडवो. नव्या वर्साच्यो भेटयल्यो परबी. अनसुळे वाळपयच्या नासीर काडू फार्मात रातच्या 10 वरांचेर जालो जिलेटीन स्फोट. किलोमीटर भर वाठारांतल्या घरांचे जाले बरेच लुकसाण. नासीर हुसेन जमादार हाका वाळपय पुलिसांनी घेतलो ताब्यात. नामनेचे सिनेमॅटोग्राफर के आतिश संवसाराक अंतरले. गोंयांत कालोराचें प्रमाण वाडले. हीट वेव्ह येवपाची शक्यताय. नवोदया विद्यालयाच्या 6वेच्या प्रवेश परीक्षेचो घोळ. 80 पैकी 25 विद्यार्थी महाराष्ट्रातले. खर कारवायेची पालकांची मागणी. बोंडला प्राणी संग्रहालयात एका कोल्यान 4 पिलांक घाले जल्माक. आता पळयात खबरो विस्तारांत. मंगल यात्रे सयत विजयाचे प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारीत भौशीक गुडी पाडवो म्हणल्यार संवसार पाडवो गोंयभरांत मंगलमय वातावरणात व्हडा उमेदीन मनयलो. पळया गोंयभरच्या गुडी पाडव्याची खिणचित्रां.
हे बऱ्याच जणांना खबरही ना आणि मुद्दाम बऱ्याच जणांना खबर ना बऱ्याच जण 1 जानेवारीच्यानूच नवें वर्स आपले मनयता आनी 31 डिसेंबराक दिसा अशा कितें वर्स निभयता दुसरें वर्स येतलें काय हें तांकां कळना आनी दुसरें वर्स थोड्या जाणांक येयबी ना अशी वायट परिस्थिती अशी वायट संस्कृती आज ह्या जगात येवपाक लागलेली आसा आनी हे सगळें करता आसतना आमी एका नवीन वर्साची सुरवात एक प्रभात फेरींतल्यान नवीन गुडी उबारून नवीन संकल्प करून ताची आमी सुरवात करता. ह्या वर्सा आमी 16वें वर्ष साजरे करता आणि गेली 16 वर्ष आमी ही सतत गुढीपूजन सार्वजनिक गुढीपूजनाचो कार्यक्रम करता. त्यामुळे आजच्या ह्या नववर्षाच्या सगळ्या भाविकांक आणि सगळ्या प्रेक्षकांक हे आमी शुभेच्छा दिता. हिंदू नववर्ष स्वागत समिती मठग्राम च्या वतीन आयज हो हिंदू नववर्ष स्वागत कार्यक्रम या लोहिया मैदानाचेर संपन्न जालो. अनेक वर्सां असो विचार चलतालो की समस्त मठग्राम वासी ह्या नववर्षाचें स्वागत करपा खातीर मडगांवाक एकठांय येवचे ते ह्या वर्साक पूर्ण. अनसुळे वाळपयच्या नासीर काजू फार्मात सोमारा रातीं जाल्ल्या जिलेटीन स्फोटाक लागून पुराय वाठारांत खवदळ. ह्या स्फोटाक लागून 1 किलोमिटराच्या वाठारांतल्या घरांच्यो वण्टी, जनेलांचे हारशे, पाख्यांचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जालें. वाळपय पुलिसांनी नासीर हुसेन जमादार हाका ताब्यांत घेतला. सोमारा राती अनसुळे वाळपय जाल्ल्या जिलेटीन स्फोटात पुराय वाठार हाल्लो. ह्या जिलेटीन स्फोटाक लागून 1 किलोमिटराच्या वाठारांतल्या घरांच्यो वण्टी, जनेलांचे हारशे, पाख्यांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. वाळपय पुलिसांनी नासीर हुसेन जमादार हाका ताब्यांत घेतला. नासीर हुसेन आनी एका कुडींत सांठोवन दवरिल्ल्या जिलेटीनाचो स्फोट जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. फुडलो तपास चालू आसा. ते हे झालं तेन्ना तुम्ही ब्लास्ट जालो पळय तेन्ना तुम्ही खंय आसले? आम्ही हांगाच आशिल्ली नमाज वचून तेन्नाच बसला लायट बी सगळी गेली तेन्नाच ते केलं. लाईट बी गेली तेन्ना ब्लास्ट जालो तेन्ना आणि मागीर तुमकां कितें जालां तें कळूंक ना? कोणाक कितें जालां काय कळून सगळी आपली आपली घरानूच न्ही काळोख जालो लायट बी म्हणजे ब्लास्ट जालो तेन्ना लायटी बी सगळी गेली. सगळी गेली. आमच्या वाड्यातले लोक शिगमो पळोवपाक म्हणून गेला. त्याच जाग्याचेर जर आमच्या वाड्यार जर कोण जाणटे नेणटे कोणी तरणाटी म्हातारी कोणी आसता तेंची जर कितें डेथ जाताली कितें जाताली लायच त्या शिगम्याच्या कारणान एक आमचे देवा कडेन हांव इतलेंच मागता की शिगमो आसा म्हणून आमचे सगळे लोक भायर बाजारात गेले म्हणून आयज कोणाक तुमचे घर खंय? मातशें हांगाच्यान मुखार ते पळय. तुमच्या घराक बी डॅमेज जाला? फुल डॅमेज जाला. किचनाचे वयले अख्खे पत्रे गेल्ले आसा प्लस माझे भिंतीक फुल क्रॅक जे टच भिंत आसा ती फुल क्रॅक इतलो क्रॅक पडला तुम्ही येवन पळोवंक शकता आता घराडे. हे जण ब्लास्ट जालो पळय तेन्ना तुम्ही खंय आसले? आम्ही बाजारात आमकां बाजारांतले लोक विचारता की बाबा तुमच्या थंय कितें जालां म्हणून आमकां खबरच नाही. जेन्ना हांगा येवन पळयता जाल्यार आमच्या हांगा इतलो व्हडलो ब्लास्ट जाल्लो आसा. सगळे लोक आमकां हेच्या पयलीं बी तुम्ही केन्ना आयकलेले अशें कितें? अशी गजाल आमच्या ह्या अनसोल्या वाड्याचेर केन्ना घडोवूच ना. हे आता ब्लास्ट कसो जाला कितें जाला हे कितें तुमकां जालां ते कितें? आतां तेका खबर. जो कोण ओनर आसा जाग्याचो न्ही तेका खबर आसतले. आमकां कांयच खबर ना. अशी केन्ना आमच्या वाड्यार इतलें घडोवंक तुम्ही ते ओनराक बी वळखता? तेजे आतां नासीर तो तेका आमी आतां नासीर नांवान आमी वळखता पूण तो कितें तेजो बिझनेस कितें ते आमी नकळो तेजे. पूण तो स्फोट जालो पळय तो खंय जालो? तो तेज्या ओन जाग्यान जाल्लो आसा. तेजेच मेन तेजे जे मेन कंपाऊंड आसा ते कंपाऊंड तेजे पडलेले आसा अख्खे. तुम्ही पळयल्ले आसता रस्त्याचेर आतां ते बी कितें आतां रात जाल्ली आमकां ते तुमच्या पळोवंक ह्या सारकें वाड्यार मेळना. कितली घरां आसा? आमचे जवळपास पळोवंक गेले जाल्यार 70-80 घरां आसा. सगळ्यांक डॅमेज जाला म्हणटा? फूल म्हाका दिसता की एक सगळ्यांची घरां पळोवंक ना भोंवून पूण सद्याक म्हाजें घर डॅमेज जाल्ल्या. म्हाका मॅक्झिमम आमकां रिपोर्ट मेळटा ते दिसपान एक 10-15 घरां डॅमेज जाल्ल्या. आजुनूय घरां फुडली पळोवपाची आसा कित्याक लोक थोडे भायर गेल्ले आसा ते कोण येवंक ना घरांनी. सध्या आमी अनसोळे नाणसा हांगासर आसा आणि हे बिरोंडा पंचायतीत पडटा. आयज सांजचे 8 वरांचेर हांगासर भूकंप जाल्या सारको व्हडलो स्फोट जालो आणि लोकांक दिसले की व्हडलो हे अचानक कितें जाला. चडशे लोक भायर आसलेले आणि तशेंच हांगासर जी घरां आसा ती तितूर लोक थोडे आसले थोडे भायर आसले. बायलां चडशीं घरान आसलेली. एका प्रायवेट प्रॉपर्टीन हांगासर सांजचे वरांचेर जिलेटीचो स्फोट जाल्लो असो अंदाज आसा आणि ह्या स्फोटसान प्रायवेट तेजी जो कंपाऊंड आसा रस्त्याचो तो सुद्धा पडलेलो आसा आणि त्याच्या भायर जी सायडीची घरां आसा ती घरांतले मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालेले आसा. घरांक क्रॅक गेलेले आसा, पत्रे गेलेले आसा. आमी हांगासर जेन्ना पाहणी केली तेन्ना दिसले की खुबशे लोकांची घरांतले पत्रे गेल्लेले आसा, दारां फुटलेली आसा, हारशे फोडलेले आसा.
हारशे फुटलेले आसा, लोकांचे मोठे लुकसाण झालेले आसा आणि लोक हांगासर म्हणटा कितें जालां तेच आमकां कळना. वाळपे शिगमो उत्सव आसलेलो आणि चडशे लोक शिगमो उत्सवा खातीर भायर आसलो. ह्यो आवाज इतलो व्हडलो आसलो की एकूण 5 ते 10 किलोमिटराच्या एरियान ह्यो आवाज गेलेलो आसा. कुमारखंड ते झरमे ते वाळपे जी VPK बँक आसा हांगासून 5 किलोमिटर तांकां सुद्दां ह्यो आवाज गेलेलो. चडशे सध्या जे एरिया आसा ती सील केलेली आसा आणि तसोच जो ओनर आसा ताका वाळपे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आणि फुडलो तपास सुरू आसा. जो कोण दोशी आहा तांकां तेंची कडक कारवाई जावपाची आणि तेंची जी घराची जे लॉस जालेले आसा तांकां लुकसाण भरपाई दिवपाची अशी मागणी हांगातल्या थळाव्या लोकांनी केलेली आसा. अंसोळेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. TV सिरियल्स तशेंच वेब सिरिजांत काम करपी नामनेचे सिनेमॅटोग्राफर तशेंच फामाद सिनेमॅटोग्राफर के वैकुंठ हांचो व्हडलो पूत के आतिश संवसाराक अंतरले. कांय दिसां पयलीं ते आपल्या मूळ घरा म्हणल्यार मडगांवां आयिल्ले. फाटल्या कांय दिसां सावन ते दुयेंत आशिल्ले अशें कळटा. गोंयांत सध्या कालोराचें प्रमाण वाडल्यात. फाटल्या 2 सप्तकांतल्यान कालोराचें प्रमाण वाडिल्ल्याचे अणभव येता. गोंयांत हीटवेव येवपाची शक्यताय आसा. वातावरणात हो बदल कित्याक जाला ताची म्हायती दिवपी हो खासा रिपोर्ट. गोंयांत उन्हाळ्याची सुरवात जाल्ली आसा आनी आतां सद्या सूर्य आहा तो तापलेलो आसा. उन्हाळो वाडलेलो आसा, टेम्परेचर वाडलेलें आसा. ह्या IMDन सांगलेलें की 7, 8, 9 तारखेक ही हीट वेव गोंयांत येवपाची आसा. ही हीट वेव म्हणजे कितें? हीट वेव म्हणजे उश्णता जी आसता, टेम्परेचरान जो डिग्री सेल्सियस आसा ती वाडटा. ही IMD कशी चॅक करता? हेची प्रक्रिया जी आसा ती म्हटल्यार ते ड्राय बल्ब, जो बल्ब आसता तो ड्राय बल्ब वापरून तो टेम्परेचर चॅक केलो वयता. खरें तर जो बल्ब आसा तो वेट करून तेची जर चाचणी केली जाल्यार तेचो जो प्रमाण जो आसा टेम्परेचराचो प्रमाण वो चड बऱ्या पद्दतीन वचूं येता. तो वेट बल्ब म्हटल्यार कितें? जो सादो बल्ब आसा तेचेर वोलो कपडो करून वेट करून तो बल्बाक घालपाचो आनी तेची टेम्परेचर मोजपाचो. तेच्या उपरांत तेची जी कितें कॅल्क्युलेशन जावन टेम्परेचर कळटा तातूंत करेक्ट टेम्परेचर कितें आहा, खंय चड गरमी आसा, खंय कमी गरमी आसा ही कळोन येता. आनी ही जी प्रक्रिया जाल्या उपरांत टेम्परेचर येता तो IMD सगळ्यांक सांगता. तर ही प्रक्रिया करपाची सद्या गरज आसा आनी सद्या गरमी वाडलेली आसा त्या कारणान सगळ्यांनी तेची काळजी घेवपाची गरज आसा. जेन्ना ह्या सगळ्या बद्दल वातावरण म्हणा किंवा गरमी वाडल्या त्या बद्दल सगळ्या बद्दल जेन्ना आमी NIOचे रिटायर्ड सायंटिस्ट डॉक्टर रमेश कुमार हांचे कडेन उलयले तेन्ना तांच्यांनी कितें सांगलें तें आमी पळोवया. Basically, it's a combination of two things. One is actually both the land is warming, the ocean is warming. In addition to that, we have actually a phenomena called El Nino. Okay. El Nino is a phenomena which happens in the eastern part of the eastern equatorial Pacific Ocean. Okay. This is actually a very important phenomena which can actually have a profound influence on the temperatures all over the globe, including the Indian subcontinent. So it's actually a combination of several things. One is actually global warming. In fact, the decade 2014 to 2023 was one of the warmest decades of the last century. Okay. And each month, January was actually the warmest, February was the warmest of 2024, March was the warmest, and now I'm 100% sure that April 2024 will be the warmest. So each year, each month, in fact 2024, each month is getting warmest. January was warm, February was warm, March was warm, and April will break all the records and it is getting more and more warm. So it's a combination of actually warming of both the land temperature, sea surface temperature, and everywhere it is getting warming. Okay. And in addition to that, we have almost reached the tipping point of actually 1.45 degrees Celsius. That okay. It is supposed to be that we should keep a cap on 1.5 degrees Celsius, but we are almost reaching there. So things are actually looking bad. Plus the additional phenomena of actually El Nino has actually made the things from bad to worse. Actually, people do not go outside in the time between maybe 11 a.m. to 3 p.m. People should never go out. It's actually very, very dangerous. And not only that, some of the things what we can do is actually for prevent such things actually. One, use public transport. Okay, if we use more and more of public transport and avoid by going individually, by taking a scooter or an individual in a car, we should do pooling. I would say use more and more of public transport.
and avoid using an individual transport. And maybe, as the Parag said, maybe more plant more and more trees, make the green area more coverage, and all these things we need to do. Sir, you have been in INI before, so is there any past history is there of a heat wave like this? Yeah, in Goa, fortunately, we didn't have actually heat wave like conditions in Goa so far. But things are, I'm sure, we don't. At least I won't be surprised if there is actually heat wave conditions in this year. उत्तर गोयच्या नवोदय विद्यालयाच्या 6वीच्या प्रवेश परीक्षेत घोळ झाल्याचा आरोप करीत काय पालकांनी सत्तरीचे मामलेदार राजेश साखळकराकडे चौकशीची मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत 2 नवोदय विद्यालयां आसात. ह्या विद्यालयांत फकत गोंयकार विद्यार्थ्यांकूच प्रवेश सक्तीचो आसा. मात उत्तर गोंयच्या नवोदय विद्यालयाच्या 6वीच्या प्रवेश परीक्षेत घोळ जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. ह्या प्रवेश परीक्षेत सुमार 500 भुरगीं बशिल्लीं. परीक्षेत 80 विद्यार्थी पास झाले. पण पास जाल्ल्या 80 विद्यार्थ्यां मदीं 25 महाराष्ट्रातले विद्यार्थी आशिल्ल्याचो आरोप पालकांनी केला. ह्या सगळ्या प्रकाराची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी पालकांनी केल्या. तर टोटल हे नवोदय स्कुलाक आमकां आमची ग्रुप केला तेंच्यांनी इस्कॉलांतल्यांनी की 500 भुरग्यांचो ग्रुप आसलो. हितूंतली आमची गोंयांतली भायली जी भुरगीं आसा ती आमकां कशी कळ्ळी म्हणशात जाल्यार आमचे कडेन पळयात तेंच्यांनी युट्यूबाचेर महाराष्ट्र माझा तेजेर एक तेंच्यांनी लायव्ह व्हिडिओ घातलेलो. श्री क्लासीस तळेवाडी आणि तेंचो हेड कोण आहा तेंच्यांनी आमकां सरळ सांगितलें की आमची नवोदयान वाळपय हांगासर इतली भुरगीं सिलेक्शन जाल्या म्हणून तुमकां हांव व्हिडिओ एक्सप्लोज करूं शकता तेंचो व्हिडिओ. देन ती भुरगीं जी हांगासर येयली त्याच भुरग्यांचें नांव आहे पळय रिजल्टाचेर गोवा सिलेक्शन 80 भुरग्यां पैकी 25 भुरगीं तेंची आसा पळय तेंची आमी नांवां रिजल्टाचेर नांवां आहा सर तेंची. आनी अशेंच महाराष्ट्र मालवण सुद्धा ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सेम अशें जाल्लें. तेंचो सुद्धा पळय तेंच्यांनी सेम दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टांतली भुरगीं तेंच्या डिस्ट्रिक्टान बसयल्ली. तेंच्यांनी असोच आवाज केलो. तेज्या उपरांत त्या भुरग्यांची एडमिशन बंद केल्लें असलें. आनी दुसरें म्हणटा रुल्स कितें म्हणटा हू इज एलिजिबल फॉर द JNV कॅन्डिडेट कोण JNV एग्जाम दिवंक शकता तेजो हांगासर रुल्स बरयल्ले आसा. त्या रुल्सा प्रमाणे आमी आमच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी येवन अवेअरनेस केले इस्कॉलांनी येवन की तुमी तुमच्या भुरग्यांक एडमिशन दियात म्हणून एडमिशन घ्या एका JNV. तेन्ना आमी थंय आमच्या भुरग्यांक 500 भुरगीं आहेत 500च्या वयर आसतले लगभग 500 भुरग्यांचो एक ग्रुप जाल्लो. त्या ग्रुपा प्रमाणे कळटा की 500 तरी या म्हणून घेतली. 500 भुरग्यांतली एक सुद्धा भुरगीं आमच्या म्हणजे 25 भुरगीं तेंची जाल्यार बाकीची उरलेली आमची आसा सर. हे सर अशें कित्याक हे जावचें न्हू सर. अशें हे आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय साफ अन्याय जाल्लो आसा. साधारण मग जो म्हटल्या त्याप्रमाणे सगळें हें करून ते एंट्री जेन्ना जे घेता त्या फॉर्माची तेन्ना सगळी ती म्हायती तांकां दिवची पडटा. ती खंयच्या गांवांत रावता खंयच्या तालुक्यान रावता. पण तेंच्यांनी एंट्री पयली नवोदय विद्यालयान त्या भुरग्यांची घेतली कशी हो आमकां हें करचो पडटा शोध घेवचो पडटलो. दुसरी कडेन आतां जेन्ना पास जालीं भुरगीं ती पास जाली जवळ जवळ 25 भुरगीं जी आसा ती सगळी व्हिडिओच्या माध्यमांतून आमकां कळटा की ती भुरगीं भायली आसा म्हणून. ती भायली भुरगीं तेंच्यांनी घेतली कशी हेतून. आणि घेताना आता ते परत तेंच्यांनी सगळी हें मागल्या कितें तेंचे डॉक्युमेंट सगळे मागल्या. ते नवोदय विद्यालयान जे प्रिन्सिपल आसा किंवा मामलेदाराच्या माध्यमातून तेंचे कडेन वरली तांच्यांनी त्या 25 भुरग्यांचे सगळे तेंच्या पेरंट्साचे आणि त्या भुरग्यांचे सगळे डॉक्युमेंट ती खुच्या इस्कॉलान शिकल्या. पहिली ते चौथी खुच्या इस्कॉलान शिकल्या. 5वीन ते खुच्या इस्कॉलान गेली. हे सगळ्या ताजो म्हायती तेंच्यांनी मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान आनी नवोदयाच्या प्रिन्सिपलान घेवची. तेज्या उपरांतच तांकां एडमिशनाक कितें तो विशय घेवचो. तेज्या पयलीं अजिबात तांकां एडमिशन दिवचें न्हू. कारण 14 तारखेक तांकां लास्ट तांकां हें दिव म्हणून सांगला डॉक्युमेंट हाड म्हणून सांगला. कितें त्या खातीर ह्या गोश्टीचेर आनी खास करून म्हाका अशें दिसता की स्थानीक जो आमदार आमचो विश्वजीत राणे आसा तेणी हेजेर खास करून लक्ष घालचें फोकस घालचो. पैसे घेऊन बनावट कागदपत्रां तयार करून हेर राज्यांच्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश दितात हो आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय आशिल्ल्याचो आरोप कांय पालकांनी केलो. मात नवोदय विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाच्या कोतान अशें कितेंच जावंक ना. पळयात ताचें म्हणणें. आप लोग बोल रहे 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र. हम लोग नहीं बोल रहे, पेरेंट्स बोल रहे हैं. नो पेरेंट्स नो आप बोल रहे हैं ना. आप पूछ रहे हैं ना. आप पूछ रहे हैं. मैं नहीं बोल रहा. पेरेंट्स ने आपके ऊपर एलिगेशन किया है. मैं बोल रहा हूं. सुनिए पेरेंट्स ने आप आपके बोल ऊपर रहे हैं एलिगेशन 25 मेंबर्स बाहर से कोई आई थिंक ये महाराष्ट्र से है. अभी तक हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद वो लोग की इफ दे आर हैविंग
रेसिडेंशियल प्रूफ और हेडमास्टर का आई थिंक वो स्टडी सर्टिफिकेट प्रूफ एवरीथिंग आई थिंक सही होने में हम एडमिशन देंगे, नहीं तो हम एडमिशन रिजेक्ट करेंगे। Even the list is not prepared by us. It is List prepared by we got from CBSE. It is not from the school. It is not from the school. And I think whoever making the allegation, it is a false allegation. It is a false allegation. We are not having any direct contact with any parenting. So far we have not made any this one. I think if you want, I think you can any inquiry you can conduct. I think we are not having any objection. We are not having any problem. सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बोंडला झू गोयची एकमेव प्राणी संग्रहालय. हांगा जायती रानटी जनावरां ल्हान व्हड पांजऱ्यांनी दवरल्यात. हातूंत कांय जोडपी आसात. हालींच बोंडला प्राणी संग्रहालयात एका कोलयेन 4 पिलांक जल्माक घाले आनी बोंडला झूच्या कर्मचाऱ्यां मदीं खोशेचें ल्हार पातळ्ळां. बोंडलाच्या पांजऱ्यांनी रानटी जनावरांनी भुरग्यांक जल्म दिवपाची ही दुर्मिळ घटना. फाटल्या वर्सा अशेंच बोंडला गवेरेड्यांची पाडकां जल्माक आयिल्लीं. 4 कोल्याची पिलां एका म्हयन्या आदीं जल्माक आयिल्ली, पूण तांकां लोकांकडल्यान त्रास जावचे न्ही म्हूण ही खुश खबर बोंडला प्राणी अभयारण्याच्या अधिकाऱ्यांनी लोकां पासून लिपोवन दवरिल्ली. हे 4 पिलां भितर 3 मादी आनी 1 नर आसात. बरी गोष्ट म्हळ्यार 4 पिलांची आनी आवयची भलायकी बरी आसा. आता बोंडलात सगळे मेळून 9 कोले आनी कोलयो आसात. कोली गुरवार जाल्ल्या पासून पिलांक जल्म दी मेरेन तांची खूब काळजी घेवची पडटा अशी माहिती वायल्ड लायफ DCF प्रेम कुमार हांणी दिली. So in Bondla Zoo, we have successfully captive bred several species like gaurs, porcupines, jackals, jungle cats. Captive breeding of any animal is the highest epitome of success in zoo management. So I'm very happy to announce that the government of Goa in the management of Bondla Zoo have been able to achieve this status right now. So for breeding of any captive wild species, there are several basic prerequisites which are needed to ensure successful procreation. So in Bondla Zoo, we first focused on enrichment of enclosures. So the concept of cages in zoos is long gone, and we are now moving towards enclosures with enrichment. So we created an ecosystem for the animals in ensuring that they have their own replica of what they had in their natural habitats. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ताळगांव वाठारांत विद्यापीठाकडे वचपाच्या रस्त्याचेर कोयर साठोवन दवरतात. फाटली 6 वर्सां सावन हांगा कोयर दवरतात. ह्या कोयराची बंडलां करून उपरांत ताचो विलो लायताले. मात आतां कोयराचो विलो लावपी यंत्रणा हांगा चालीक लायल्या. ह्या यंत्रणेंतल्यान कोयराचो धुवराचें प्रदूशण जाता. हाका लागून लोकांक श्वास घेतना त्रास जाता. तशेंच प्लास्टीक तशेंच हेर वस्तू पासत तयार जावपी हानिकारक धुवर लोकांच्या भलायकेक लेगीत त्रास करपाक लागला. म्हायती थळाव्या नागरिकांनी दिल्या. कोयरांतल्यान तयार जावपी हानिकारक रसायनीक धुवर कॅन्सरा सारक्या दुयेंसाकूय कारण थारूं येता. ताळगांव वाठारांत विद्यापीठाकडे वचपाच्या रस्त्याचेर कोयर साठोवन दवरतात. फाटली 6 वर्सां सावन हांगा कोयर दवरतात. ह्या कोयराची बंडलां करून उपरांत ताचो विलो लायताले. मात आतां कोयराचो विलो लावपी यंत्रणा हांगा चालीक लायल्यात. ह्या यंत्रणेंतल्यान कोयराच्या धुवराचें प्रदूशण जाता. हाका लागून लोकांक श्वास घेतना त्रास जाता. तशेंच प्लास्टीक आनी हेर वस्तू पासत तयार जावपी हानिकारक धुवर लोकांच्या भलायकेक लेगीत त्रास करपाक लागला अशी माहिती थळाव्या नागरिकांनी दिल्या. कोयरांतल्यान तयार जावपी हानिकारक रसायनीक धुवर कॅन्सरा सारक्या दुयेंसाकूय कारण थारूं येता. गोंयचो लोकप्रिय आशिल्लो मानकुराद आंबो पिकपाक सुरवात जाल्या. गोंयच्या गांवागांवांनी आशिल्ल्या मानकुराद आंब्याच्या झाडांचे आंबे काडपाचें काम सुरू जालां. कांय दिसां भितर चड प्रमाणाचेर मानकुराद आंबे बाजारांत येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान तांचे दरय कमी जातले. गोंयचो लोकप्रिय आशिल्लो मानकुराद आंबो पिकपाक सुरवात जाल्या.
उंच आशिल्ल्या आंब्याच्या झाडाचेर चढून आंबे काडप एक कुशकतायेचे काम. झाडार चढून कोपल्यान आंबे काडून ते खोटल्यात घालपाक अक्षरशः सर्कस करची पडटा. उपरांत हो खोटलो दोरयेच्या आदारान सावकाश सकयल दवरचो पडटा. हे काम करपाक गोंयांत मनीस मेळनात म्हणून आदीं सावन आपले 1-2 आंबे रेनाक म्हळ्यार कंत्राक्टाचेर दितात. एक व्हडलो आंबो ह्या वर्सा 50,000 ते 1 लाख रुपया पर्यंत एनावर दिवपाक शकता. उत्तर गोंयांत शेकड्यांनी आंबे रेनाक घेवपा खातीर शिवोलकार फामाद. आंबे काडल्या उपरांत ते पणजी आनी मडगांव बाजारांनी होलसेल किमतीन ते विकतात. अशा तरेन मानकुराद आंबे गांवांतल्यान मार्केटात येता आनी निमाणे गोंयकाराच्या डायनिंग टेबलाचेर पावता. गोंयकार मानकुरादाची उमळशिकेन वाट पळयतात. सद्याक बाजारांत मानकुराद आयला पूण चड नाशिल्ल्यान ताची रेट खूब म्हारग आसा. अजुनूय 1000च्या सकयल मानकुराद येवना. हाजें कारण म्हणजे आतांच मानकुराद झाडाचो काडपाची सुरवात जाल्ली आसा आनी गोंयभर ज्या जाग्याचेर मानकुराद आंबे आसा आनी झाडां आसा थंय मानकुरादाची काडपाची प्रोसेस चालू आसा. आनी एक गोंयान एक सिस्टम आसा ताका म्हणटात रेनाक दिवप. अशें आमी लोक रेनाक दितात कारण जे आमी काडपाचो जो प्रोसेस आसता तो खूब डिफिकल्ट आसता आनी तो स्पेशलायज जॉब म्हणून वयर चडप आनी ते खोटल्यांनी आमी भरप आनी ते सकयल देंवप असो तरेचो प्रोसेस हो युजली कोण करपाक शकना. ताका स्पेशल लोकूच लागता आनी ताजे खातीर. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे ते मार्केटींग करपाकूय खूब डिफिकल्ट आसता म्हणून जे लोक आपले 1-2 आंबे आसता ते रेनाक दितात. आनी अशे कांय लोक आसा जे बिझनेसमॅन जे अशे रेनाचे आंबे घेता आनी मागीर ते एकठांय करून ते मागीर पणजेच्या मार्केटान नाल्यार मडगांवच्या मार्केटान हाडून होलसेलान विकतात. सो हो जो प्रोसेस आसा हो सद्याक चालू जाल्लो आसा आनी गोंयान मोठ्या प्रमाणाचेर आनी कांय दिसांनी मानकुराद आंबो येतलो आनी तेन्नाच ही मानकुरादाची मातशी दर आसा ती मातशी कमी जातली. सो अशे तरेचो आतां हो प्रोसेस गोंयभर चालू आसा. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सकारात्मक दृष्टिकोन दवरून लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक सुरवात केल्या अशें स्पश्ट मत भाजपाची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपोन उक्तायलें. ती मडगांव मार्केटात प्रचारा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांची जाप दितना उलयताली. आता आम्ही मडगांवच्या मार्केटान आसा. तुमकां खबर आसा मार्केटाची दक्षिण गोंयांत खूब व्हडली परंपरा आसा ह्या मार्केटाची आनी इतलो म्हत्व जागो हो. आनी हांव दक्षिण गोंयचे आशिल्ल्या कारणान आमचो संबंदूय खूब आसा. आमी सगळी फोकस करतात ऑन पॉझिटिव्ह कॅम्पेन. तेच हांव म्हणटा. हांव दुसऱ्या पक्षाचेर कांयच उलयना. म्हजें नाणें खणखणीता, म्हजें नाणें वाचता. म्हाका दुसऱ्याचें नाणें खोटें म्हणपाचें आनी म्हणपाची गरज ना. हांव कॅम्पेन सुद्दां करता पळय. हांव दुसऱ्याच्या कोणा कॅन्डिडेटाचेर उलयना आनी पार्टीचेर उलयना. जेन्ना हांव मडगांव हांव कॅम्पेन करता आसतना हांव दिगंबर कामत म्हणून कॅम्पेन करता पळय तेन्ना हांव लोकांक सांगता दिगंबर कामतीक तुमी आडवो उडो सगळें पळयला. ते दुसरे कोणी येता 15 वर्स जाली मरे, 30 वर्सां जाली मरे, 20 वर्स जाले. लोक म्हणटा बाबा तुमच्यो सगळ्यो काणयो आमी आयकल्यो. आमकां दिगंबर कामत आसा तसो बरो आहा. मुख्यमंत्री आसतना आमी ताका पळयला. मुख्यमंत्री आसतना ताचे दार आमकां उगडाय. हो कन्सेप्ट घेवन हांव मुखार वता सदांच इलेक्शनाक. तोच कन्सेप्ट हांवें तिच्या बाबतींतूय केला की दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक ब्लॅक डामर लावपाचो प्रयत्न करप ना. आमचो कॅन्डिडेट कितलो बरो, आमची पार्टी कितली बरी, आमी वोटींग कोणा खातीर मागता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खातीर मागता. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक कडेन म्हजें नातें आरंभा पासून नासलें तरी मागीर आनी झगडपा खातीर मराठीवादी आशिल्ले, मराठी विरुद्ध कोंकणी विरुद्ध बरयताले पण झगडी चलताली. पूण आठवले